हो कळंगूटचो मिल्टन फर्नांडीस। मिल्टन धर्मान जरी क्रिस्तांव असलो तरी ताका हिंदूंच्या सण परबां विशीं खूब उमेद। हिंदू शेजारी आनी इश्टांचो ताच्या कलेक आकार दिवपाक महत्वाचो वांटो आशिल्लो। सणा परबांक तांगेर वचप, आरती भजन करप अशें करून करून हिंदू चाली कडेन मिल्टन आकर्शीत जायत चल्लो। आनी आयज तो फकत घुमट वादक म्हणून न्हय तर घुमटां सादोवपा बरोबर गणपतीक फेटे बांदपाचें बरेपैकी काम करता। ल्हान आशिल्लो पयलींच आमकां स्कॉलाची हॉलिडे मेळटाली ती चवथीची हॉलिडे मेळटाली। मागीर आतां घरा कडेन आसतले कितें करतले, तो होमवर्क टिचरी दिताले पूण कोण करचें नासलें, कितें तरी करया। मागीर अशेंच पयलीं हांव घुमट वाजयतालो तेन्ना कॉपेलान वाजयतालो हांव, म्हणजे आमचो सांजांव जालो कितें जालो बेश्टे तेंच्या वांगडा बसून वाजयतालो, पूण तितलें कांय कळनासलें तेन्ना। मागीर आतां अशें चवथीकूय वाजयता म्हटलें घुमटां म्हटलें तेन्ना या म्हटलें पळोवपाक कशें तें। आनी 1 वर्स गेलो हांव तेंच्या वांगडा वाजयलें, कितें जालें मागीर आवड खंय लागली ती, तेंच्या वांगडा चालूच दवरलें वयपाक। मागीर मातसो वाडलो तेन्ना मागीर तो घुमट तयार करता म्हणटा पळय तेन्ना म्हाजे पयलीं घुमट आसलें तें मागीर मातशें लूज जालें, तें वाजना जालें सारकें। आतां ऑल गोवा घुमटाची कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता आनी आमचो ग्रूप श्री गाडेश्वर आरती म्हणटा तो हांव तेंकां परफॉर्म करता। एका वेळार आपलो इश्ट ताची घरची गणपतीची मूर्त बरी आकर्शीत दिसना म्हूण उदास आशिल्लो। त्या वेळार मिल्टनाक एक आयडिया सुचली, ती म्हणजे गणपतीक फेटो बांदून मूर्त आकर्शीत करपाची। ताणें फेटो बांदलो आनी इश्टाक तो आवडलो। हांगच्यान आपले फेटे बांदपाचे हे कलेक सुरवात जाली म्हूण मिल्टन सांगता, आयकात। पेंटींग कितें बरो जावनासलो, मागीर रातचो तो फोन येयलो तेका म्हाका आनी कितें म्हणूंक लागलो की आपलं पेंटींग मातशें बरें जावना, आपणाक गणपतीक सवळे घालूंक जाय म्हणूंक लागलो, फेटोय मातसो मुकुटूय बरें जावना, फेटोय घालूंक जाय म्हणूंक लागलो। मागीर आतां कितें करया, युट्यूबार पयलें हांवें कशें कितें करता तें एकदां, मागीर एकदां तो फ्रेंडाचो ट्राय केल्लो आमी करपाचो। मागीर तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें। आतां करून करून 4 वर्सां कशी जालीं म्हाका। आमी आतां गणपती न्हेसयता, फेटो सवळे कुर्ता जाय जाल्यार कुर्ताय घालता गणपतीक, लॉंग स्लीव शॉर्ट स्लीव कसो जाय तसो। ओके, मागीर सवळे तुका जाय तशी, म्हणजे वेगवेगळे डिझायन तूं स्वताच्या कृष्णाच्या भशेन फेटो जाल्यार कृष्णाच्या भशेन फेटे केलेले आहा। मागीर आख्खो कृष्ण जाल्यार कृष्णा भशेन न्हेसयता आख्खो गणपती, आरतीन बासुळी बीन सगळी दिवन आपुणूच मागीर लोक सांगता करता करताच सांगता लोक की अप्लाय कर अप्लाय कर। मागीर टायम आहा तो जमलो करून दिता, अप्लाय कर तेजो केलेलो तसो अप्लाय कर। सो तुका आतां ऑर्डर येता? आतां ऑर्डर घेता। मागीर बास्तरान हांवें 7 न्हेसयलेले आहा, मागीर पारशा नायगिणीन खंयसर कितें म्हणटा थंयसर हांवें 2 गणपती न्हेसयलेले आहा। आनी काणक्या एके शाळेन 2 आनी एके शाळेन 5 केलेले आसा गणपती। तो 2.5 फूट गणपती आहा जाल्यार ते जाता म्हाजे कितले एक 1500 बीन घेता हांव, आनी मातशे व्हडले 5 फूट बीन आहा डायरेक्ट 3,500-4,000 तशे फूल न्हेसोवपा खातीर। आयज तो फकत कळंगुटेच न्हय तर गोंयच्या जायत्या भागांनी वचून गणपतीचे मुर्तेक फेटे बांदपाचें काम करता। ताचे कलेक मान म्हूण लोक जितले पयशे दिता तितले तो खोशयेन स्विकारता आनी समाधान मानता, अशें मिल्टनान सांगलें। म्हणून केन्ना केन्ना लोक सामान हाडूंक पावना, तांकां कळना तेन्ना मागीर हांव आपलें म्हणून मागीर ते डायरेक्ट ते चार्ज करता तेंचे। प्रत्येकाच्या आंगान कला ही आसताच, त्या कलेक वळखून आपली कला लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न दर एकल्यान करपाक जाय। आपली कला फुडें व्हरप आनी तातूंतल्यान रोजगार मेळोवप हाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय, असो मिल्टनाचो आयच्या पिळगेक सल्लो। सगळ्यांक कला आपली आपली इल्ली कितें आसतात तेजेरूच मातसो लक्ष दिवन तेजेर मातसो एफर्ट घालून तूं आपुणूच तेजेरूय बिजनस करूं शकता तूं। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर।